ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. झकेवचो जाकोबाचो पुस्तक अध्याय 4 अशें सांगता, देवाक तुमी लागीं सरा आनी देव तुमकां लागीं सरतलो. कितें? देवाक तुमी लागीं सरा आनी देव तुमकां लागीं सरतलो. दिंबेरपण सकट दिंबे गेल्या, सकट दिंबे गेल्या. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, 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 ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, 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 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, 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 ಪಾವನಾತ್ಮ, 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 ಪಾವನಾತ್ಮ. जेजू मुखार आमी आसां, दिंबेर पडून आसां. आमची मागणी उसरच्या खातीर, आमची उतरेक उसरच्या खातीर आमी आसां. ताजे संगता देवाचे आशिर्वाद जोडच्या खातीर आसां. परत आमचे तकली बघून साक्रामेंताच्या जेजूक नमस्कार करया. परत गाव्यान गीत परत. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು,
ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು 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 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು 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 ಪಾವನಾತ್ಮ 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 जेजू खरेपणी या साक्रमेंतात आसा आमच्या मुखार आसा 2000 वर्सां तावन निरंतर आमकां राखण आसा कित्याक आमचे लागीं उलोवच्या खातीर आमकां सगात दिवच्या खातीर आमच्या सांगात रावच्या खातीर ओ भोव घडी जावन आसा भोव पवित्र घडी अर्दो घंटो जाल्यार देवा सांगात वेळ करसूंक ताजे आशिर्वाद जोडूंक आमी ताजे मुखार आसा जुवां स्वादे 15 वाक्य 15 सांगता या फुडें हांव तुमकां साकर म्हूण आपयना कित्याक साकराक जरी कितें करता म्हूण कळीत ना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता पूण हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता मोगळ भुरग्यानो जेजू जावन आसा आमचो इश्ट करपणी इश्ट जेजू सक्कडी कळीत आसा जेजू सक्कडी कळीत आसा कित्याक तो आमचो इश्ट तो आमकां साकर म्हूण आपयना पूण इश्ट म्हूण आपयता मोगच्या भुरग्यानो हो वेळ ताजे संगी आमी करसुया ताजे लागीं उलोवया आनी ताकाच आमी समर्पया जुवां स्वाध्याय 6 वाक्य 68 अशें सांगता सोमे आमी कोणा सरशी वचूंक तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिवीत दिवची वयस सम्या आमी कोणा सरशी वचूंक तुजे लागीं आसात जिवीत दिवची उतरां सस्नीक जिवीत दिवची उतरां आमी कोणाचेर पातयेवन ना वयस सम्या तुजेर पातयेवन आसा त्याच एका कारणा खातीर आमी दिंबेर आसा कित्याक तूं जावन आसा आमचें सस्नीक जिवीत तूं जावन आसा आमचो आशिर्वाद तूं जावन आसा आमचें सर्वस्व त्याच खातीर दिंबेर पडून आसा आमी देवाक अर्गां दिवंक आयल्या देवाक आमी अर्गां दिवंक आयल्या ताची स्तुती करूंक आयल्या कीर्तन 138 अशें सांगता सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता दया कर सक्कड उबे रावया भुरग्यानो उबे रावया सक्कड उबे रावया
हांवें सांगले उपरांत तुमी सांगचें. कीर्तन 130:8 अशें सांगता. सुर्वेस्परा सकट सांगात म्हण्या. सुर्वेस्परा सुर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजात हांव तुका हांव तुका अर्गां दितां. अर्गां दितां. तुज्या दुता मुखार तुज्या दुता मुखार हांव तुजी हांव तुजी स्तुती गायतां. स्तुती गायतां. आमी देवाक अर्गां दिवंक आयले. हांव परत कीर्तन 130:7 अशें सांगता. तुजो उगडास हांव सणीन जाल्यार म्हज्या सगळ्या दुतां प्रास हांव तुका अर्गां दिना जाल्यार म्हजी जीब चिडको. पळय आमी खरेपणी देवाक अर्गां दिवंक जाय. आमी हांगा उबे रावल्या न्ही गे. कारण एकच कित्याक देवान आमकां रचलां ताजे सारकें. देवान ताजे सारकें आमकां रचलां आनी ताजे सारकें केलां. मात्र न्ही ताणें आमकां ल्हान व्हड केल्यांत. आज आमी ताजे मुखार आसा. आमी स्वास करता जाल्यार देवान दिले हर एक देणे. आमी एक स्वास कितलो गरजेचो. स्वास रोज जाल्यार आमी मरता. पूण आजून पर्यंत आमी जिवंत आसा जाल्यार देवान आमकां रचलां पोसलां आनी हांगा म्हणसर येवंक केलां. देवाक आमी अर्गां दिवं जाय. त्या खातीर सक्कळें आमी सांगले प्रसंगचे अर्गां तुका सम्या जेजू. अर्गां तुका सम्या सक्कळ सांगात म्हणे जोर म्हणया. अर्गां तुका सम्या जेजू. अर्गां तुका सम्या ओगलाप तुका सम्या जेजू. ओगलाप तुका सम्या स्तुती तुका सम्या जेजू. स्तुती तुका सम्या वंदन तुका सम्या जेजू. वंदन तुका सम्या वैभव तुका सम्या जेजू. वैभव तुका सम्या जय जय तुका सम्या जेजू. जय जय तुका होसाना तुका सम्या जेजू. होसाना तुका सम्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सक्कळ जोर म्हणया हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका सम्या जेजू. अर्गां तुका ओगला तुका सम्या जेजू. ओगलाप तुका स्तुती तुका सम्या जेजू. वंदन तुका सम्या जेजू. महिमा तुका सम्या जेजू. होसाना तुका सम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तन 1 अशें सांगता. म्हजें तोंड भरलां दिसान दीस तुज्या महिमेच्या गितान. वय सम्या अरे घडी आमी तुका अर्गां दिता. अरे घडी कितली सर्गां दिल्या तुका पवना. कित्याक अरेक तुजी अरेक म्हजें जिवीत तुज्या उदारपणांत आसा. अरेक म्हजी घडी हांव तुका अर्गां दितां. देवाक स्तुती जावन आमी गीत गावया. अर्गां जावन गीत गावया. देवान केल्ल्या सोर उपकारा खातीर ताणें केल्ल्या बऱ्या उपकारा खातीर धन्या खातीर आमी अर्गां दिवया आनी गावया. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मानाकाची. स्तुती ताची करून हसिया करून ताची स्तुती. सकट क्लॅप द्या. गाऊया स्तुती गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मानाकाती. स्तुती ताची करून हसिया करून ताची स्तुती. पातक्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुसार मेलो. पातक्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुसार मेलो. पातकां म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मानाकाती. स्तुती ताची करून हसिया
करून ताची स्तुती गाऊया स्तुती गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या नामा खातीर स्तुती ताची करून हरसिया करून ताची स्तुती पात्यांत तो आसा लागी आमकां मोगान तो आयकता वेगी पात्यांत तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या नामा खातीर स्तुती ताची करून हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया स्तुती गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या नामा खातीर स्तुती ताची करून हरसिया करून ताची स्तुती हालेलुया 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 सकट सांगात म्हणया हालेलुया 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 भुरग्यांनो सकट हात वयर घाल्या आनी देवा स्तुती करूया हालेलुया 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 अर्गां तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सम्या जेजू वंदन तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 कतर मुखांतर आमी देवाक स्तुती केली कीर्तनकार 109 अशें सांगता हांव सर्वेस्परा वटल्यान अर्गां दितलो सगळ्या लोकां मुखार हांव तुजी स्तुती गातलो हांव सर्वेस्परा वटल्यान अर्गां दितलो आनी सगळ्या लोकां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतलो तुमची जावप जावं दी अर्गां तुका सम्या जेजू अर्गां तुका सम्या जेजू सकट सांगात म्हणया अर्गां तुका सम्या जेजू अर्गां तुका सम्या जेजू भुरग्यांनो जोरान सांगा अर्गां तुका सम्या जेजू अर्गां तुका सम्या जेजू या पवित्र एवकारस्त मुखांतर आमचे ते उलयल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू पवित्र उतरां मुखांतर उलयल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू आमचे ते आमचो भावार्थ सडयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू विविध संस्कारा मुखांतर उलयल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू ह्या जाका मुखांतर उलयल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू वडा जम्या मुखांतर उलयल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू आमकां क्रिस्ती भावार्थान सडयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू आमकां दिसपडतो ग्रास दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू सोर विघ्नांतले राखिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या कश्टांतावन राखिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या दुखी वेळार सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू सकटांनी सांडिल्ल्या वेळार सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू वायट विघ्नांत सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू जिविताचे देणे दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जिवितांत संतोष दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या एकामेका मुखांतर आमचे वजन हळू केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू पवित्र सभे मुखांतर उलयल्या खातीर अर्गां तुका सम्या बरें कुटुंब आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या बरी फिरगज आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या बरी पप्पा मम्मी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका बरी भुरगीं दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका बरी भाऊ भयणी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका बरी वडिलां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका बरी सजारी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या जेजू बरी फिरगज दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्या बरे याजाक दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका बरी
धर्म बहिणी दिल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या बरी जेसू शिक्षकां दिल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू बरी आमकां बरी भुरगीं गेल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू आमकां बरें वातावरण दिल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू बरो सरकार दिल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू आमकां सर विघ्न वेळार राखल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू आमचेर काकळू दाखयल्या खातीर अर्गां तुका आमकां बोगसिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू आमकां जायत्या देण्यानी नेटयला देवान जायत्या देण्यान नेटयला देवाक अर्गां दिवया परत तेंत गीत गावया आनी आमी देवाक अर्गां दिवया गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या मानाखातीर स्तुती ताची करून हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया स्तुती गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या मानाखातीर स्तुती ताची करून हरसिया करून ताची स्तुती पातकाचो मोग ताणें केलो आमचे खाती तो कुसार मेलो भाग्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुसार मेलो पातकातान म्हाका केंद केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या नावाखातीर स्तुती ताची करून हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया स्तुती गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या मानाखातीर स्तुती ताची करून हरसिया करून ताची स्तुती हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेसू स्तुती तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुम्या जेसू जय जय तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुम्या जेसू वजाना तुका सुम्या जेसू अर्गां तुका सुम्या जेसू हालेलुया 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 सकट सांगात म्हणे हालेलुया 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 जुवांचो अध्याय 6 वाक्य 30 अशें सांगता 30 आनी 7 अशें सांगता म्हजे थंय आयिल्ल्या कोणायकी हांव इन्कार करचो ना म्हजे थंय आयिल्ल्यांक देव म्हणटा हांव कोणाक इन्कार करचो ना त्या खातीर आमची मागणी सोर कालतेपणे साक्रमताच्या जेजू थंय दवरया दया करून सक्कड मुखार येवन दिमी घालची भुरग्यांनी सक्कडान मुखार येवचें सक्कड मुखार येवचें दिमी घालची देवाचो आशिर्वाद जोडचे खातीर प्रत्येक तरान आमी आज देवाचो आशिर्वाद जोडच्या खातीर आयला मुखार येयात दिमी घाला मुखार येयात वयर चडात सक्कड्यान मुखार येवचें सक्कड भुरगीं मुखार येयात वयर येयात हांगा सक्कड्यान येवचें व्हेरी गुड आनी येयात लागीं येयात देवाचे आशिर्वाद जोडच्या खातीर भिये नाकात देव आमचे मुखार आसा देवान सांगलां आमकां जॅकोबाच्या पुस्तकांत कितलें तुमी लागीं वेता तितलें लागीं येता तुमी तितले लागीं सरतात तितलें लागीं सरता जेजू म्हणटा आमकां समी समर्पिया देवाचे आशिर्वाद जोडूंक आयल्या हांव बरें आज जोड्या भुरग्यां सक्कड आज जोड्या दोळे धांपया ह्या जग्यात हांव येता आसतना
देवाचे आशीर्वाद जावन आमी वचोंक आसा. आमकां समीत समर्पिया, दोळे धांपया, सक्कड दोळे धांपया, बरे करून दोळे धांपया. देवाचें उतर सांगता भावार्थान मागलें तर सक्कड साध्य. जेजू म्हणटा भावार्थान तुका गूण केलें, भावार्थ आसा जाल्यार सक्कड साध्य. दोळे धांपया, आमकां समीत समर्पिया, आमकां समीत समर्पिया. आमी मागया जायती मागणी आनी आयल्या प्रत्येक तरान मागया आमच्या कुटुंबांतल्या सरसंद्या पासत प्रत्येक तरान पप्पा मम्मी पासत मागया. भाऊ भयणी आसा जाल्यार भाऊ भयणी पासत मागया. पप्पा मम्मी जावन आसात देवान दिल्लें वर्तें देणे, देवान दिल्लें वर्तें देणे. देवान आज आमकां दुसऱ्या कोणा मुखार रचुना, आमचे पप्पा मम्मी मुखांतर देवान रचला. मागया पप्पा मम्मी बसत जायतो साक्रिफीस तांणी केला, जायतो साक्रिफीस तांणी केला, त्याग केला. आमचो मोग करतात ते, जायतो आमचो मोग करतात. पप्पा मम्मी भितर मागया देव तांकां आशिर्वाद दिवं दी. मागया तांणी करचें काम, तांणी काडची मेटां, तांचे ते जायते पटी बेजाराय दूख आसा कोणार सांगचें कळना. आमचे पप्पा पळय मागया. जायतो लोक कार्मेल किरणाच्या चॅनला मुखांतर पळोवन आसा, मागोवन आसा. तांचे खातीर आमी मागया आमची पप्पा मम्मी देवान दिल्लें देणे. देव तांकां आशिर्वादीत करून दी. तांच्या जिवितांत ती कितें आशेतात ते सक्कड देव तांकां फावो करून दी. जर तर ल्हान भुरग्यांनी मागलें तर देव फावो करता. दिवस म्हणटा किर्तन 145 आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक काळजांत हांव ताका उलो मारतल्यांक देव आयकता. भुरग्यांनी मागचें जावन आसा कालतेपणाचें मागणें देव आयकता. ह्या सक्रामेंता मुखांतर आमच्या पप्पा मम्मीक आमी समर्पिया. आनी सक्कड सांगाता म्हण्या आमच्या बापा आसरींच्या तुजें नांव पवीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां दाळलें पडून दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. आमचे पप्पा मम्मीक समर्पण गावया गीत. सर्व संवेदा, सर्व संवेदा, सगळं सांगा सर्वदारा हांव समर्पिता. आमी मागया आमकां शिक्षण दिवचें जावं पुरो इगर्ज माता. आमकां शिक्षण दिवचें इस्कॉल आमची तूं सेवा दिवची ह्या जाग जावं पुरो धर्म भाई भयणी जावं पुरो आमची टिचरां. मागया खरेपणी मागया ताणें आमचें जिवीत उजवाडायलां, सारकी वाड दाखयल्या, सत कितें म्हूण आमकां दाखोवन दिलां. हांचे खातीर मागया मोगळो जेजू तुजी विस्तार आशिर्वादां तांचेर घाल. ती जावन आसा आमची आदार, ती जावन आसा आमकां सारकी वाट दाखोवची ती एक दिवे आनी वाट. मोगळो जेजू तांच्या जिवितांत कितेंच आडखळ येता जाल्यार, कश्ट येता जाल्यार, तांचें जिवीत जिवंक कश्ट भोगता जाल्यार तांचे खातीर मागया. मोगळो जेजू तांची मोत उजवाडाय, कितें सारकें कितें बरें म्हणलें शिकोवंक तांकां आदार दी. आमी उडस कडेन आमच्या टिचरांचो, क्लास टिचरांचो उडस कडेन, आमच्या टिचरांचो उडस कडेन भुरग्यांनो प्रत्येकान दोळे धांपया आनी आमच्या टिचरांचो उजवाड उडस कडेन आमच्या नाना रितीन शिकोवच्या टिचरांचो उडस कडेन आमच्या फिरगज ह्या जाकांचो मौरी शिक्षण दिवचें, इगर्जी वा दोतोनेची शिक्षण दिवचें टिचरांचो उडस कडेन.
उडास कडेन आमच्या मोगाची टिचरां कोणी चड आमी मोग करता जाल्यार वा खंयची टिचर आमचो मोग करता जाल्यार त्या टिचरांचो उडास कडेन आनी तांचे खातीर मागया देवाची विस्तार आशिर्वाद मागया. सकड सांगात म्हणया आमच्या बापा सरींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्ग जाता तशें त्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे दिसलेले आमकां तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सकड गव्या सर्व संविता सर्व संविता सगळं स्माका सर्वंदारा हांव समर्पिता. मातेवस अध्याय 7 वाक्य 7 अशें सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडें आनी तूं उक्तें जातलें. मागया आज जायतीं भुरगीं नाना रितीन वळवळोन आसात, पिडेंत वळवळोन आसात. थोडी ल्हानपणांतावन तूं जल्मतावन कश्टन आसात. जर तर आमकां उडास आसा जाल्यार त्या भुरग्यांचो उडास काडया. थोडी भुरगीं मारेकार पिडेंत वळवळोन आसात, ल्हानपणांत पिडा आसा, नाना रित्यो आसात, गुणू जावं कांय करनात, त्या भुरग्यांचो उडास काडया. उडास काडया. ल्हान भुरगीं वायट संगती बली जाल्या तर त्या भुरग्यांचो उडास काडया. देव तांकां सारके रिती हाडूंक मागया. सूर भुरग्यां पासून कोणी मागोवन सांगलां तर त्या भुरग्यां खातीर मागया. आमच्या भुरग्यां खातीर मागया. प्रत्येतरान आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यां पासून, आमच्या शेजार आसच्या कुटुंबा पासून, वाड्यान फिरगत आसच्या सूर भुरग्यां पासून मागया उडास काडया. ती जावन आसा दिर्वी, ती जावन आसा मुखलें फुडार, कुटुंबाचें फुडार, मुखली फिरगज, मुखलें समाज सारके रितीन वचूं मागया. पिडेंत वळवळच्या भुरग्यां पासून ती पिडा वळोवन सुसून व्हरूंक आदार दिव दी. देव देव तांकां सकत दिव दी. दैवी सकत तांचे ते वळोवन दी. कशें रक्तस्थळाची स्त्री जिची वस्तू रापडले वेळार गुण जाली की तेच बरी पिडेंत वळोवन भुरग्यां पासून मागया ताची दैवीक सकत ह्या वेळार वळोवन दी आनी तांकां गुण करीन बरें करून दी मागया. ह्या सूर भुरग्यांक साक्रामेच्या जेजूक समर्पण सांगता म्हणया. आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्ग जाता तशें त्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे दिसलेले आमकां तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सकड गाव्या सर्व संविता सर्व संविता सगळं स्माका सर्वंदारा हांव समर्पिता. मार्कस अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 4 अशें सांगता, देखून हांव तुमकां सांगता की तें सकड मागण्या तुमी मागतात तें सकड तुमकां मेळटलें. म्हण सत्मना कितें मागता तें सकड मेळटलें. बाबर्तान मागलें सकड मेळटा. आमी मागया हांगा दिमीर पडल्या निंतुल्या भुरग्यां पासून आनी कोण विक्षान कार्मेल युट्यूबा मुखार पडोवन आसात तांचे खातीर मागया. ही भुरगीं दिमीर पडोवन आसात. जेजून ल्हान भुरग्यांचो जायतो मोग केल्लो. ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागया देव तांकां आपडून दी. ही भुरगीं देवाचे आशिर्वाद जोडच्या खातीर आसात, ल्हान आसात, नेणतीं आसात. ह्या भुरग्यांक समर्पया. प्रत्येक तरान आज आमी मागता ह्या भुरग्यां पासून मुखल्या दिसांनी एग्जामाक तयार करनासात. एग्जामाक तयार करता आसतना देव तांकां बरी भलायकी दिवन दी. भलायकी विना कितेंच करूंक शकना. ह्या दिसांनी बरी भलायकी, मुखल्या दिसान देव भलायकी फाव करून दी. बरी भलायकी देव फाव करून मागता आसतना मागया बरें करून शिकोवंक देव आदार दिवन दी. बरें शिकोवंक शिकता आसतना कितेंच अडचणेक वालसायक बरी जायनासतना देव तांकां शिकोवंक आदार दिवन दी. मागया ह्या भुरग्यांनी बऱ्या मावल्यांनी वाडोवंक, क्रिस्ती मावल्यांनी वाडोवंक, जानव्यान वाडोवंक. जानवाय जाली मागया भुरगीं
उजवाडा बरी परजळची जावन दी. सोर वायट संगतीत हांव भायर येवं नितळ भुरगीं जावंक मागया. तांचे जिवीत नंदन जावं, सबीत जावं, बरें पुढार बरो देव तांकां फावो करून दी. हे भुरग्यांक ते आमी पाकया प्रत्येक तरान. भुरग्यानो, हांवें सांगल्या उपरांत तुमी अशें सांगा. सक्कड दोळे दांपय आज जोड्या. हांवें सांगल्या उपरांत सांगा. सर्गींच्या बापा, सकड सांगाता भुरग्यानो सांगाता म्हण्या. सर्गींच्या बापा, सर्गींच्या बापा, मोगाच्या सागोरा, मोगाच्या सागोरा, तुवें तुज्या तुवें तुज्या पुताक पुताक आमकां दिलोय. आमकां दिलोय. तुजी भुरगीं कर तुजी भुरगीं कर आनी आनी तुज्या तुज्या कृपेच्या कृपेच्या देण्यानी देण्यानी नेटय. नेटय. सक्कड भुरगीं सांगाता म्हण्या. तुजे मुखार तुजे मुखार आमी आमी उबे आसांव. उबे आसा. आमा सर्वांक आमा सर्वांक तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या भुरग्यांचेर तुजो तुजो आशिर्वाद असो आशिर्वाद असो शिवर शिवोर वत. वत. जेजू, जेजू, तुजे लागीं मी तुजे लागीं आमी मागतांव. मागतांव. आमकां आमकां कुडयेन कुडीन जानव्यान जनवायेन आमकां आमकां व्हड कर. व्हड कर. अशें अशें आमचे आमचे जिवीत जिवीत आमचे आमचे देणे देणे उर्जीत करूंक उर्जीत करूंक जाय जाल्ली जाय जाल्ली कृपा कृपा आमी आमी मागतांव. मागतांव. सकट सांगता म्हण्या. आमच्या बापा आसरींच्या तुझे नाव पुवीत जावं, तुझे राज जमक येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास जमका दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. ह्या भुरग्यांक आमी साक्रामेंता समर्पण सांगता गावया. सर्व संगीता सर्व संगीता सगळं स्माका सर्वंदारा हांव समर्पिता. रोमा बरयल्या अध्याय 10 वाक्य 13 अशें सांगता. सुरस्पराचें नांव उलो मारतल्यांक अरेकल्यांक तारान जोडतलो. आतां आमी सक्कड आमचे दोळे दांप्या आमचे हात आमचे तकले दवरया. दोळे दांप्या भुरग्यानो आमचे हात तकले दवरया आनी देवाचें नांव गावया. सक्कड सांगता म्हण्या. जेजो, जेजू, जेजो, जेजू, जेजो, जेजू, जेजो, जीजस, जीजस. सकड सांगता म्हण्या. जीजस, 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 जेजो, 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 जेजो. येसुवे, 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 जेजो. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमेन, आमेन, आमेन. देवाक अर्गां दिवन सकड क्लॅप दिया. देवाक अर्गां दिव्या आनी क्लॅप दिया. देवाचे आशिर्वाद भुरग्यांनो तेंत रावा. देवाचे आशिर्वाद जोडूंक आमी आयते रावया. गावया येदोडे साक्रामेंत गीत. Eidavora Sacramenta Satsangnaman koruya Purvilya त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सल्वोन वेच्या अस्कत्विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासाने स्तुती पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामीना वार्ता. आमेन.
आमची तकले बघूया आणि आशीर्वाद घेऊया. भुरग्यानो उबे रावचे आनी तुमच्या जाग्याचे मिसाक तयारी करची. वाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2024. कसली मिलाकात ही कालवारीच्या पयणार सुम्याची आणि म्हजी हर एका आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट 6:30 वरार बायबल स्टडी 7 वरार सक्रामेताचे आराधन
आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या देवाची बापाची आणि आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. गुड इव्हनिंग माय डियर चिल्ड्रन. गुड इव्हनिंग. आयचे पयले वचप आमकां अशें सांगता तुजे सारको देव कोण आसा. तुज्या दैजांत वाचून उरल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताच्या पथकांची तूं बक्षिताय. आमचो देव जावन आसा आमचो गुन्यांव पयस करचो आनी आमकां बक्षुचो देव. सक्ट भुरग्यानो दोळे धांपा. आज जोड्या सक्कड दोळे धांप्या. सक्कड दोळे धांप्या. उडस काड्या आमच्या पथकाचो. आमी कोणा दुख येयलां जावं पुरो पप्पा मम्मीक स्पेशली पप्पा मम्मी तांणी सांगता आसतना बऱ्याक सांगता आसतना आमी तिरस्कार केला. पटी जॉब दिल्या जावं पुरो म्हणजे इस्कॉलाचें लिस्ट हांव बऱ्या तरेन करूं ना. थोडे फावटी आलसाय केल्या. शिकोवं ना बरें करना बरी तयारी करना एग्जामाक. जावं पुरो मिसाचें बलिदान बरें करून पात्र घेवना आलसाय दाखयल्या. मोत खंय खंय आसली. जावं पुरो बरें करना बऱ्या गुणांनी वाडोवंक हांवें प्रयत्न करूं ना. असली जायतीं पथकां आमच्या जिवितांत आसात. जेजू कडेन म्हण्या स्वारी जिजस. कित्याक जेजू बक्षिता प्रत्येक तरान भुरग्यान मागलें तें दिता आनी मात्र न्ही भुरग्यांचो मोग कसो जेजू आमची पथकां बक्षुच्या खातीर आमी जेजू कडेन आमची बक्षणे मागया. पथकाची दूख धरून सांगता म्हण्या हांव पथकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भोव भयणो म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धोरणे बर सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून सदांच सावकारी मरी सगळ्या दूत भक्तां आनी तुमकां भोव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया आमी मागया सोर भुरग्यां बसत. सुरवेस्पर आमच्या महिमेवंत देवा ह्या संवसारांत आसतना पवित्र देण्यांनी सरींच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत आससर तूं आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या ससनाच्या उजवाडाक आमकां पवय. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याचें एकपण जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुजे बेतकाटी घेवन तुजे परजेक सरोवाक वर. तुज्या दायजाचो हेंडो पिकाळ बयणचे मदेकात रानांत तो एकसुरे रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सरोवाक वेतलो तशें ताका आतां बाशानांत आनी गिलियदांत सरोवाक वसूंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्ली ती विस्मितां आतां आमकां दाखय. तुजे सरको देव कोण आसा तुज्या दायजांत वंसून उरलेल्या लोकांचो.
गुण्याव तूं काडून उडयताय आनी ताची पदकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाळ राग धरिनाय, बगार काकूट दाखोवच्यांत संतोसताय. देखून परतून आमची काकूट कर, आमचे गुण्याव पांयां तळा मस्ती. सगळीं आमची पदकां दर्याचे गुंडायेंत उडय. पुर्वीं आमच्या पुर्वजांक सापूत दिलोय, ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजी विश्वासीपण आनी अब्रामाक तुजी काकूट दाखय. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पोर सगळो कनवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोर सगळो कनवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो कनवळो आनी दयाळ. तो सर तुजे अपराध बक्षिता, सकट पिडाक ओकात दिता. फणांतलो तुजो जीव तो राखता, मोग आनी दया म्हणटा तसल्यांक फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो कनवळो आनी दयाळ. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्ही, वय तो सदां काळ राग दर रावचो ना. आमच्या पदकाक फावो त्या मापान तो क्यास लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो ते फारीकपण तो घेना. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो कनवळो आनी दयाळ. प्रितुमे प्रास मळब जितलें उंच आसा, तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्यांतय. उदेंत आनी अस्तम जितले एकामेकाक पयस आसात, तितल्या पयस आमचे पदकां आमचे तावन यो काण उडयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो कनवळो आनी दयाळ. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. हांव उठून म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो, बापा, हांवें देवाचेर आनी तुजेर विरोध वचून पाप आदारलें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडिल्ल्यांक सिसांनी बेश्टयले. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी सिसा लागीं तो म्हणलो, ल्हान भुरग्यांक म्हज्या सरशीन येवंक सडा, कित्याक तांचें जावन आसा सर्गींचे राज. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचे राज एका ल्हान भुरग्या परी मानून घेना, ताका तो तांतू रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरले आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता.
हॅलो गुड इव्हनिंग सक्कड सांगत म्हणतात ती गुड इव्हनिंग म्हणून सक्कड गुड इव्हनिंग येस म्हजी तुमकां 3 सवालां आसात कितें म्हजी 3 सवालां सादीन सोंपी कोणें आन्सर केलें ओके 3 सवालां पयलें सवाल जावन आसा तुमी कित्याक आयल्यात ओके बरें आन्सर दिता आम्ही देवाचे आशीर्वाद खातीर काय आमी देवाचे आशीर्वाद जडूंक आयल्या एकलो मात्र गे उरली येवनात गे उरली कितें आयल्यात तुमी उरली कितें आयल्यात सकडा देवाचे आशीर्वाद घेवंक आयल्यात गे सकडा देवाचे आशीर्वाद घेवंक आयल्यात सारकें दुसरें सवाल आसा तुमकां कोणें आपोवन हाडलां तुवें आन्सर दिलें बरें सांगताय तूं कोण दुसरी तुका कोणें आपोवन हाडून आयलां ओके कोणें आपोवन हाडलां तुका आमच्या मम्मी डॅडी मम्मीन आणि डॅडी दोगांनी आपोवन हाडलां मम्मीन आनी डॅडा दोगांय आयल्या न्ही गे सक्टांकी कोणें आपोवन हाडलां पप्पा मम्मीन आपोवन हाडलां वा कोणी दुसरे भावा भयणींनी कोणें आपोवन हाडलां तिसरें सवाल आतां सकट जालें तुमच्या पैकी कोण चड मोग करचें पप्पा गी मम्मी कितें फादर कश्टान घालता आमकां म्हणटा ती कोण तुमचो चड मोग करता कोण तुजो चड मोग करता दोघा इक्वल करतात दोगांय इक्वल बरी स्मार्ट ओके जानव्याचे आन्सर दोगांय इक्वली मोग करता कोणेय म्हणी तुमकां पप्पान जावं मम्मीन जावं यू आर मायन म्हणल्यार सांगलां गे तूं म्हजें भुरगें म्हजें धूव म्हजें पूत कोणें म्हणल्यार आसा गे कोणा भुरग्यां म्हणल्यार आसा गे आसा गे कोणा सांगून आज म्हणसर तूं म्हजें भुरगें पटलून किस दिवना गे कोणा सांगूं ना तुका सांगलां ना गे फुडें तुका सांगलां गे वय म्हाका सांगला कितें म्हूण सांगलां तूं म्हजें भुरगें म्हणून मम्मी सांगता जायते पटी म्हणला न्ही गे तूं म्हजें भुरगें तूं म्हजो आज शुभ वर्तमान आयकलें तुमी सगळ्यांनी आयकलें गे जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत बरें करून सांगता कितें तूं म्हजो तूं म्हजें कितें आसा तें सेंटेन्स ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी सडा आनी मुखार सांगता उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरलें आनी ताजेर आपल्या हात दवरलें म्हजे सरशीन कोणा सरशीन जेजू म्हणटा म्हजे सरशीन कोणा सरशीन म्हजे सरशीन तशें जाल्यार आज हांवें नियाळ करचो विशय जावन आसा जेजू म्हजो आनी हांव जेजूचो जेजू म्हजो आनी हांव जेजूचो तुमी एवटी सकट सांगता म्हणे गे रेडी 1 2 3 जेजू म्हजो परतून जेजू परतून जोर सकट सांगता जेजू म्हजो आनी हांव जेजूचो ओके बरें आसा तुमी इस्कॉलांत चिल्ड्रन्स डे आचरण करतात गे सकाळां वडांनी केला हांवें करना येयला तुमी करतात गे तुमकां लायक गे चिल्ड्रन्स डे कितले जाणां लायक ना तुका लायक ना गे आं आसा सगळ्यांक लायक आसा एक दीस राय भुरग्यांक चिल्ड्रन्स डे धरचे खातीर योचन करता सगळ्यांक मिटींग आपयता मिटींग आपोवन ताज्या रावलेरांत असल्या मिनिस्टरांक आपोवन चिल्ड्रन डे आचरण करता चिल्ड्रन्स डे खंयच्या दिसा येता नोव्हेंबर 14 नोव्हेंबर 14 सारकें ओके रायाच्याय कालार 14 आसलें नोव्हेंबर चिल्ड्रन्स डे येता आनी चिल्ड्रन्स डे सगळ्यां आपोवन गम्मत करता चिल्ड्रन्स डे कितें आसता त्या दीस इस्कॉलांत कितें आसता चिल्ड्रन्स डे भुरग्यांच्या दिवसा कितें आसता आं पळय सेलेब्रेशन खंयचें सेलेब्रेशन आसता गेम्स आसतात डान्स आसता सिंगींग आसता कॉम्पिटिशन आसता चॉकलेटां दिनात गे स्वीट्स दिनात गे दितात मागीर इनामां दितात न्ही गे वय तशेंच रायाच्या रावल्यार कितें जाल्लें
चिल्ड्रन्स डे आचरण केलें ते गम्मत गेम्स आसले बरें आसले गेम्स आसले सिंगींग आसलें डॅन्सींग आसलें कॉम्पिटिशन आसलें मागीर स्विट्स दिलें अकरेक कितें आसता गेम्स जाल्या उपरांत स्कुलांत कितें आसता गेम्स कंडक्ट कॉम्पिटिशन कंडक्ट केल्या उपरांत कितें दितात आं प्रायज दितात इनाम दितात गे दिसूस राय कितें करता सगळ्यांकी इनामां दिता कितें इनाम राय सांगता आपणाच्या रावल्यारांत कितें आसा रावल्यारांत इस्कालांत न्ही रायाच्या रावल्यारांत कशें आसता रायाच्या किंगडमांत कितें आसता पळोवना गे मुवी पळोवना गे तुमी रायाच्या रावल्या मैसूर वचूनात गे पॅलेसाक वचून रावल्यारांत कितें आसता भांगराचें चेर आसता न्ही गे त्या चेरार बसून कितें तें सांगल्यार परमनंट मागीर कितें आसता भांगराचें किरीट आसता राणी आसतात मंत्री आसतात पयशे आसतात भांगार आसता आनी कितें मिनिस्टर आसता सक्कड आसता आतां राय म्हणटा ह्या रावल्यारांत कितें आसा सक्कड आपडा आनी सक्कड तुमचें जातलें इनाम कितें तुमी सक्कड केल्यात न्ही कॉम्पिटिशन केल्यात इनाम जावन आसा ह्या रावल्यारांत कितें आसा सक्कड आपडटा तें तुमचें जातलें ह्या किंगडमांत कितें आसा आपडटा तें सक्कड तुमचें जातलें आतां भुरगीं कितें करतात वगत रावतात गे हांव जाल्यार पयलीं वचून पुराय रावन दवरता आसलो भुरगीं तशेंच करता कितें करता रावल्यारांत धांवतात भुरगीं हिड्यान धांवतात थोडीं चेराक पटलून धरतात भांगराचे चेर आनी कितें जाता तें चेर रायन कितें सांगलें आपूण कितें आपडटा तें तुमचें जातलें चेर आपडतात आनी चेर तें भुरग्याचें जाता थोडी राग थोडी रावल्यारांत असले किरीट रायाचें किरीट आसा न्ही गे तें आपडतात आनी किरीट रायाचें जाता भुरग्यांचें जाता आनी थोडी पयशे आपडता पयशे तांचे जातात भांगर आपडता भांगर तांचे जाता थोडी मंत्रीक आपडता आनी मंत्री मुख्यमंत्री मस्त इम्पॉर्टंट न्ही गे मंत्री चड इम्पॉर्टंट राया उपरांत थोडी मंत्रीक थोडी कमांड थोडी राणीक आपडलो जाता सगळें तांचें जाता पूण एक भुरगें मात्र कोणशार बसून रायक पळोवन रावता कोणाक क्युरियोसिटी आसतना रायाक क्युरियोसिटी सक्कड धांवता आसतना भुरगें रायाक हे कितें भुरगें वगस रावला म्हणून वचून भुरग्याक विचारता तूं कितें वगस रावलां तेन्ना भुरगें तें धांवन येता आनी कोणा पटलून धरता राया पटलून धरता आनी रायान सांगलें तुमी कितें धरतात कितलें पटून धरतात कितें आपडटात तें कोणाचें जाता तुमचें जाता आनी तें भुरगें राया पटलून धरता आनी भुरगें कोणाचें जाता तो राय कोणाचो जाता भुरगेचो जाता आनी आमी जनाव आसतना कोणाक अधीक स्थान आसता कोणाक अधीक स्थान आसता रायाक न्ही गे रायाक आनी रायाचें सक्कड आसलें कोणाचें जाता त्या भुरग्याचें जाता कोण आन्सर दिता सायडीत हांव तें भुरग्याचें जाता देवाचें उतर सांगता तेंच कोणा पटलून धरचें आज आमी कोण पटलो धरचें कोणा पटलून धरचें जेजू पटून धरचें आनी पटलून जेजू पटून धरल्यार कितें जाता जेजू आमचो जाता जेजू पटलून धरला गे तुमी धरूं ना गे आज आनी मुखार जेजू पटलून धरूंक आसा ओके आयचें शुभ वर्तमान परतून शुभ वर्तमान हें पयलें जावन आज कितें सांगता कोणें आपण हाडलें जेजू सरचेन भुरग्यांक तुमकां कोणें आपण हाडलें वय भुरग्यांक आपण हाडलें भुरग्यांक कोणें आपण हाडलें पप्पा मम्मीन आपण हाडलें न्ही गे त्या दिसी बायबलांत कोणें आपण हाडलें पप्पा मम्मीनी जेजू सरचेन हाडलें मगच्या वडिलांनो तुमकां संदेश एक आज तुमी भुरग्यांक तुमच्या आपणांतल्यार कितें जाता देवा तें जेजू तें आपणांतल्यार कितें जाता भुरगीं फाटीं पडटलीं आज म्हणून न्ही आज तुमी आपण हाडलां हर एक विशयांत मिसाचें बलिदान जावं सकाळीं 10 वरां मीस आसल्यार बेगीन उठोवचें भुरग्यांक आज मिसा वचूंक रिमायंडर करचें तांकां तयारी करचें कितें दोतोन शिकयल्या कितें वाचपां आसात त्या दिसाच्या आयताराची वाचपां पयलींच रेडी करना कित्याक थोडी ह्या जाग क्वेश्चन विचारतात तयारी करचें कुमसाराक विचारचें कुमसाराक गेल्यात गी स्कुलांत कुमसार आसलें गी कुमसाराक तयारी करचें थोडी भुरगीं हांगा भुरगीं येतात कुमसाराक ताचे मम्मी वा पप्पा बरें करून प्रिपेर करून हाडटात कुमसाराक पळयता बारी खुशी जाता कुमसाराक तयारी करचें दोतोन शिकोवची आराधनाक आपण हाडचें न्ही अशें जायते अवकाश आसा आज व्हडांनी भुरग्यांक कोणा सरचें हाडचें जेजू सरचें हाडलें आनी शुभ वर्तमान पळयता जेजू तें भुरग्यांक वडयलां आनी आपण हाडलें आनी दुसरें आमी पळयता कितें
व्हडांनी आपण हाडलें तरी एक तांकां प्रॉब्लेम आसलें. कितें तें प्रॉब्लेम? कितें तें प्रॉब्लेम आसलें? कोण आडयता तांकां जेजू चर्ची येवंक? हा हो शीस आपयतात वय शीस तांकां जेजू चर्ची येवंक सडिनात, आडकाळ करतात. तुमच्या जिवितांत आडकाळ आसात गी? कोणी आडकाळ करतात की पप्पा आमी करची नात. जेजू कडेन मागोवंक मागणें करया म्हणटा आसतना, शीक म्हणटा आसतना, इल्लें काम कर म्हणटा आसतना, इगर्जेक या म्हणटा आसतना कोण आडकाळ करता? मोबायल केले वय तूं म्हणलो मोबायल के मोबायल आडकळता. वा थोडी टेम्पटेशनां केळोवंक केळाचें पूण वर्तें केळोन न्हय गे. आनी इल्लो वेळ करसूंचें, वेस्ट करचें न्ही, पोकरी करचें, झगडोवचें वय ना. थोडे आडकळे आसात कशें जेजूक चर्ची येवंक सोडून ना त्या भुरग्यांक शिसांनी तशेंच जायते आडकळे आसा. पूण जेजू कितें म्हणटा तांकां म्हजे चर्चीन धाडा. आनी जेजू कितें करता तांकां? पोटलून धरता आनी आशिर्वाद दिता. आज तुमी कितें आयल्यात? जेजूचे आशिर्वाद जोडच्या खातीर न्ही गे. जेजूचे आशिर्वाद जोडच्या खातीर. कोणें बायबल वाचता म्हणलो म्हाका मुखार येता भुरगीं? येस. जेजू तांकां आशिर्वाद दिता. तशें जाल्यार आमी कोणाची? जेजूची. आमी सर्व जेजूची भुरगीं. आमी जेजूची भुरगीं जाय जाल्यार 3 संगती उगडास दवरया. पयलें जावन कितें? मागणें वास. हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे ते रावता आनी जाचे ते हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. हांव दाखवड म्हजे सरचें तुमी पांटे आनी म्हजे सरचें रावल्यार मात्र तुमकां बरें जातलें. कशें पळय आमी जेजूक लागीं रावचें. भुरग्यांनो जेजूक तुमी आशिर्वाद जोडूंक आयल्यात न्ही गे. जेजूचे लागीं आसूंक आसा गे ना? कशें रूख पळयला न्ही तुमी? रुखा पांटे आसा, आंब्याचो रूख दिसता गे. आंब्याचे रुखां दिसतात न्ही गे. ते पांटे खंय रावल्यात? रुखाक एटॅच जावन आसा, लागोन आसात. तो पांटो जीव आसा जाल्यार कारण रूख वय करेक्ट. तशें जाल्यार मागणें आसा. सदां न्ही मागणें बरें करन हांवें पळयलें बरें करन आज जगून मागलें. थोड्यांनी बरें कर मागलें. मागण्याचें सांजेर मागणें, सकाळीं मागणें. थोडी पटी मिसाक येता आसतना बरें आज जोडून मागचें. मिसाचे पयलें येवन आज जोडचें. कितें जाय चक्कड मागात, देव दिता. दोळे करून मागचें. जेजूच्या लागीं रावचें. जेजू मोजू जाय जाल्यार कितें जायचें? हांवें जेजूच्या लागीं रावचें. तुवें एक स्टेप जेजू लागीं काणयल्यार जेजू कितले स्टेपां काणयता? 1 न्ही, 2 न्ही, 3 न्ही, 4 स्टेपां काणयता. जेजू लागीं रावचें जाल्यार हांवें मागणें करचें. दुसरें जावन देवाचेर विश्वास दवरचें. कशें विश्वास दवरचें आयकुया. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कटपात बांदला एका बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवज चडले, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें. तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कटपात घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर नेवेर बांदला एका हेडा बरी. पावस वतलो, आवज चडले, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. 2 रितीची घरां पळयता. एक कोटपार बांदलें आनी एक रेवेर बांदलें. तुमी केंची भुरगीं जायचे? कोटपार बांदल्या घरा बरीं गी रेवेर बांदल्या घरा बरीं? कित्या? घट्ट रावचें न्ही गे, स्ट्रॉंग रावचें न्ही गे. हां देवाचेर विश्वास दवरचें. हर एक पटी देवा तें सांगा कितें जाल्यार पप्पा मेळ सांगा. देवाक सांगता पप्पा मेळ सांगा. पप्पा मेळ सांगून देवा कडेन सांगा. देवा कडेन सांगा. धीर दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा. ओके. ते मात्र तुमचेर विश्वास दवरा. बी पॉझिटिव्ह. ऑलवेज बी पॉझिटिव्ह. रणनात्मक. ऑलवेज तुमचे विशयन तुमकां विश्वास आसा. भुरग्यांक उडास दवरा. व्हडां आसात, ल्हान आसात, विश्वास दवरा तुमचे वयर. आतां एग्जाम येता न्ही गे. एग्जाम येता आसतना कॉन्फिडन्स आसूं दी. कित्याक आपूण बरें करता. म्हणजे तें असलें सक्तीन बऱ्या रितीन हांव बरें येतलो. हांव बरें भुरगीं जातलो. म्हाका म्हणजे तें तालें ताली उर्जीत करतलो. आय वील ट्राय. ऑलवेज पॉझिटिव्ह. देवाचेर विश्वास दवरा. देवाच्या संगतीचेर क्रिस्ती माऊल्याचेर दवरा आनी तुमचें जिवीत बरें जातलें. क्रिस्ती माऊली बरें जातलें. जर तर तुमी वांगटी वाट धरली तर तुमी सकून पडटल्या. त्या खातीर तुमची कोटपार बांदल्या घरा बरी तुमची बुन्या जायचे. तुमचो बावार्थ जायचे. तिसरें जावन आसा आमी बुद्धवंत व्यक्ती बरें जायचे. आयकूया कशें बुद्धवंत स्मार्ट जावचें. मध्यान राती एक बॉब जाली.
अळे होरेत आयलो ताका मेळोंक येया. इतल्या आयकल्ल्यान त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातल्यो बुदवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया, आमचे दिवे पालवतात. दादड्यांची ओपार अशीत. दादड्यांची ओपार तुम्ही आयकल्या गे तातूं 5 बुदवंत आनी 5 हेड्ड्यो म्हणटा. कित्याक बुध नातल्यो कित्या बुदवंत ऑयल आणली आनी वय उरल्यांक 5 ऑयल नातले. जेजू आयलो ओरेत आयलो त्या वेळार ती जागृत नातले. भुरग्यानो जागृत रावा, हर एका विशयान जागृत राया. तुम्ही एग्जामा तयार करनासात न्हिदून पडल्यार कितें जाता, एग्जाम येतली सडन बरोवन जावचें ना न्ही गे खंयच्या. त्या खातीर जागृत रावा, स्मार्ट रावा, राखण रावा, तयार करा. हर एक पटीन खंयच्या विशयान तयार करा. तुमकां कळीत आसा, सगळ्या विशयान कळीत आसा. खंयचो इगर्जेची दोतोन जाल्या म्हणून तुमकां सडन कोणें कंडक्ट केल्या एग्जाम ना न्ही गे. खंयची एग्जाम सडन कंडक्ट करनात. तुमी कितें करचें, डेट तयार जाल्या पूण तयार करचें. टायम टेबल कितले जाणांनी टायम टेबल केलां एग्जामाचें. एग्जामा तयार सगळ्यांक तयार. एग्जाम आसा जाल्या की कोणाची एग्जाम थोड्यांची जाल्या म्हणटात. कोणाची एग्जाम मेजॉरिटी एग्जाम जावना. कशें तयार करतात, कितले जाणांनी टायम टेबल केलां. सकाळीं कितले जाणां 8 वरां उठतात आनी बसा सोडून येतात. ती आतां वयर घालता. हय तुमी सांगनातल्या ती आतां वयर घालता. कोणें करूं ना गे. हां ताका तयार करचें. एग्जामा तयार करचें न्ही, तयार करचें. जावं पुरो एग्जामा तयार जावं पुरो इगर्जे देवाचें उतर वाचचें, मिसाचें बलिदान खंयच्या तयार करा. सगळें तयार करा. चातूर रावा, न्हिदून पडनाकात. ओके अशें पयलें जावन मागण्याची भुरगीं जेजूक लागीं रावची. दुसरें देवाचेर विश्वास दवरची कळपा बरें. तिसरें चातूर स्मार्ट म्हणटा न्ही गे. तयार रावा, स्मार्ट रावा, चातूर रावा. अशें देवाक लागीं रावली आमी देवाची भुरगीं जाता. परत सांगया आमी कोणाची भुरगीं, देव आमचो, आमी जेजूची आनी जेजू आमचो. सकट सांगात म्हणे 3 फावटी. आमी जेजूची, जेजू आमचो. आमी जेजूची, जेजू आमचो. आमी जेजूची, जेजू आमचो. कणिकेचें गीत. देव नायव काणिको तुझ्या पायांक कळा, म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा, समर्पित हांव तुका उंडो हो गोवाचो. मनशा वावरान केलो प्रितुमेन तो दिलो, कर तूं हो उंडो आमकां जिविताचो. देव नायव काणिको तुझ्या पायांक दळा, मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. उबे रावया. म्हज्या भाऊ भयणो म्हणजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानतात तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नेके पयस विचार देवाक सर्वेस्पर मनान घे. दयाळा बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमचे सोडून फळ आमकां लाभो. आमच्या पातके सायबाचो ओंदवणेचो दमोवंक आमकां बळ मेळूं आनी आमच्या आत्म्याक गरज आसली सर्गीची देणी
आमी जडूंक फावो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुव्या. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुव्या. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आमी तुका दिन वसूं फावो काय दोनी तिसोनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वसूं तूं आमकां फरमायताय ताजे वरवीं आमची पातकां साहेब आमकां दामून दवरतल्यांक अशें आमची मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले हांव तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकां सुणे करून गरजेवतांक आदार दिवंक पावतले हांव हे परी आमचे सोडणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या दुतां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पोवतो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गे तुका जयचे सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताकाचे उन सर्गे तुका जयचे. दिंबी गेल्या आज जोड्या भुरग्यांना सकड आज जोडात आनी आलतारेक तुमी पळोवचे. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून तेणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरसू शुभेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोतो समर्पूची. तेच परीन जेवण जात आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वसून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी येतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी ससणेकाराचे रगत पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarto sugut pergatunya सौम्याचे जो तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा तुझा येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अद्रिता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोड आनी सोडणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोगले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचे विस्तल्या तुज्या पयस सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिता पावलो आमच्या गोडी बापा आनी सगळी येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कथे मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ फोव कर. आमी समेस्तांची दया कर मागता हांव कर मरी देवाची मेज सांगाती जुजो तिजो पती भगवंत धर्मता आनी सर्वां कडेन तुका मान वतना त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडणार शिकयल्या मागणें सांगाता म्हण्या आमच्या बापा श्रींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले हांव बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळलें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सरचे बागणे आमच्या जोडून जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोवशे नत्रतले आमकां
तुझ्या उदार काकृतीन सोर पातकांतले सुटे आणि सोर आकांतांतले वाटे वटकी पदव्याने महिमा तुझी सुस्नाच्या सुस्ना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिने कोडान सांबाळ तूं जियेत आनी रजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसूं तुमचे सवय असो एकामेका शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपयले आमी सुभागी तुवें म्हजे कडेन येवचें पवना पूण तुज्या उतरांस भलायकी म्हाका मेळटली
प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला. ताजे वरवीं तुजो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी भ्रमू आनी आमच्या प्रितीमोगाच्या करण्यांनी ओ अधिक अधिक रूच जावं हे मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. दया करून बसा. गुड इवनिंग. आज तुमचे पासतो परीक्षा बरयतल्या तशेंच परीक्षा बरोवंक वेच्या भुरग्यां पासतो हे विशेष आराधन आनी मिसाचें बलिदान आमी भेटयलां. तुमकां भुरग्यांक तुमच्या एग्जामांत आमी सर बरें मागता. बाळूक जेजू जें कितें तुमी सगळें वर्स शिकलां तें तुमच्या मोतीक हाडूं. एग्जामांत बरें करून बरोवंक, बरे मार्क्स सोडूंक आनी बरीं भुरगीं जावन तुमचो फुडार बांदून हाडूंक तो बाळूक जेजू आदार दिवं म्हूण आमी तुमचे पासत मागता. आनी हें आराधन आनी मिसाचें बलिदान भेटयलां मनदीक बाब विल्सन तावरो. आमच्या कम्युनिटींत हांगासर ल्हानशे पाद्राप म्हळ्यार तेच. आनी आज तुमचे पासत हें मिसाचें बलिदान भेटोवन तुमचे खातीर मागलां. तुमचे नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो पेटोवन तांकां आमी थँक्यू म्हणटा. तशेंच ते देव आपोवणेचे डिरेक्टर जावन आसात. म्हळ्यार जे कोणाक तुमकां पाद्राप जावंक सिस्टर जावं मन आसा जाल्यार तुमी त्या पाद्रापाक संपर्क करियेत. आतां हांगासर एक प्रेयर कार्ड आमी तयार केलां. तातूंत एक ल्हानशें बाळका जेजूक मागणें आसा. तुमी हर एका दिसा होमवर्क करच्या पयलें वा शिकच्या पयलें आनी एग्जामाक वेच्या पयलें हे मागणें तुमी म्हणोचें. इंग्लिशांत तशेंच आसा, कोंकणींतय आसा, दोनी भाशेंत आसा. तें आतां आमी मागतले. आनी उपरांत आमी याजक तुमकां भुरग्यांक हर एकल्याक आमी हांगासर पवित्र तेलांत तेलायतले. तें जाल्ले उपरांत तुमी भायर वेता आसतना तुमकां हें कार्ड मेळटा. तुमी हेणें तेणें उडोवचें न्हय, तें घरा व्हरचें आनी तांतूं आसचें मागणें मागचें. सांगतच तुमकां हर एकल्याक आमी गोडशें हाडलां, लाडू हाडल्यात, ते तुमी घेवचें. देव बरें करूं. आतां उबी रावया. विशेष तरान भुरग्यां खातीर मागणें आशिर्वाद. सर्गींच्या बापा, मोगाच्या सागोरा, तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारी धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापूय आनी आमी तुजीं भुरगीं म्हणून कळयलें. तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपले वेगेंत घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. तांच्या जिवंतपणांतय तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलीं आनी पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी नेटयलीं. आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सोर पिडेशिडेंतलें आनी वायटा विघ्नांतलें निवार म्हणून तुजे लागीं मागता. आवय बापाय खाल जावन चलोवंक, बऱ्यान शिकोवंक, शेगुनांनी आनी जिनी नेटोवंक तांकां आदार दी. तुज्या पुताची देख घेवन तांणी कुडीन जानवेन आनी देण्याचे कृपेन वाडोवंक तांकां तुजें बेसांव दी. ह्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर आमी मागता. देवाचे देणे आनी मोगाचें फळ जावन जोडिल्ल्या ह्या भुरग्याचेर क्रिस्ती माऊल्यांनी वाडोवंक जाय आसची मार्गदर्शन तांचे तावन तांकां मेळशें कर. कुटुंबांत तांच्या शांत समाधान माया मोगान राज करूं. तांची सोर योजना आनी कामां पोंता पवय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सेवा आसूं. सोर पदवेदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो ह्या भुरग्यांचेर आनी हांगा जमल्या सर्वांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आतां पदराप मागणें शिकयता. ताच्या उपरांत आमी सगळ्यांनी म्हणचें आनी उपरांत आमी कुमगाराक आयिल्ल्या भशेन हांगासर येवचें. सकडास जोडे आमचे. मोगाळा बाळूक जेजू, तूं जुजे मरयेच्या मार्गदर्शनान आनी आदर्श काल. हांवें सांगले प्रभू, तुमी रिपीट करा. मोगाळा बाळूक जेजू, मोगाळा बाळूक जेजू, तूं जुजे मरयेच्या मार्गदर्शनान आनी आदर्श काल देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जानव्यान
जाणवायेन आणि आणि प्रायेन प्रायेन वाडलोय. वाडलोय. सोम्या सोम्या म्हाका म्हाका ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत तुजो तुजो संतोष बरीत संतोष बरी प्रभू दूषित जावंक प्रमुखशीत जावंक जाय. जाय. म्हजे म्हजे शिकाप शिकाप बऱ्यान करून बऱ्यान करून म्हजे ते म्हजे ते तुझे खुशी समजून घेवंक तुझी खुशी समजून घे. फावो कर. फावो कर. म्हजे म्हजे मोतींतलो मोतींतलो अंधकार अंधकार आनी आनी बे भे पयस कर. पयस कर. फुडली परीक्षा परीक्षा धैर्यान धैर्यान शांत 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 मोतीन शांत आणि आत्मविश्वासान आणि आत्मविश्वास बरोवंक बरोवंक आदार दी. आदार दी. तुझ्या नांवान तुझ्या नांवान बरें बरें फलितांश फलितांश आमकां आमकां मेळटले म्हणून मेळटले म्हण पातयेता. पातयेता. हे हांव हे हांव तुझ्या नांवान तुझ्या नांवान मागता. मागता. जेजू जेजू जो बापा जो बापा सवे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता जी येता आणि राजवड चलयता. आणि राजवट चलयता. ससनाच्या ससनाच्या ससनाक ससनाक आमेन. आमेन. तेल आसा आमच्या मुखार आमी मागया. तेल जावन आसा कुडीक घटाय दिता, बरें करता, नितळ करता. हें तेल आमचे ते मुखार आसा. आशिर्वाद कर देवा. हें तेल आमचेर मागता आसतना आमकां तुज्या गट्यान बर, आशिर्वादान बर, आमकां नितळ कर आनी गूण कर. आमी मागणें करता तेच क्रिस्त आमच्या समे मारिफात. पवित्रात्म्या हे देवून आणि फांकय सर्गिता उस्वाडाचे तुझे की ए तू बापा दुबळ्यांच्या ए तू दाता देण्याच्या ये तू दिव्या काळजाच्या बुजवंदारा बोबोऱ्या आत्म्या तू लोक तू सैर्या स्वादिकर्या विशेवा विषय तू वाहुरतल्या सावळी वोदा सुपेल्या बुजवण करी रडतल्या ये बुजवाडा सर संपूर्ण बरे आत्मे बरे तुका पारके देव्याचे नाम शांतय काय इल्ले वाईटाक पडनासले नसल्या तुझो धीर आधार दूत सकल मेळले बेजय सकल चुकले तामय सकल घायले मोकाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद देवा आमकां पागेवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाचनो ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಳೋಗ್ ಜೇಜು ಮೈನಾಲೆ ಪತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ अंको आयतो जाला. आदल्या म्हयन्यांत सांजे रोसा इस्कॉलांत घडिल्ल्या गणिताचेर अवलोकन, सिस्टरांचेर मतांतरी गोंगो, तशेंच हो अंको स्त्रियांक समर्पण दिवन स्त्रियांक संबंद जाल्ल्या विशयाचेर संपूर्ण माहेर वाचूंक तयार रावा.
हर एका कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोवन दी म्हणली आमची आशा. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2024. कसली मिलाकात ही? कालवारीच्या पयणार सुमियाची आणि म्हजी. हर एका आयतारा संजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट, 6:30 वरार बायबल स्टडी, 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आणि पवित्र सभेचे मागणे. आयताराची संजेची 2 वरार सुमिये संगता कोचसूंक तुमकां मोगाचे आपोवणे दिता. मोगाचेनो म्हजें नांव दीप फ्रांसीस फेर्नांद, कार्मेलीत याजक. तुम्ही खंडीत जावन कार्मेलीता मिशन आयकलां, कार्मेलीतांक पळयलां. पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण? कार्मेलीत कित्याक आसात? इगर्ज मतेंत, कॅथोलीक इगर्ज मतेंत जायते मेळ आसात, धार्मीक मेळ आसात. आमी वोडदी म्हणटाव या कॉंग्रिगेशन म्हणटाव. दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात, कापुचीन आसात, डॉमिनिकन आसात, जेजुईत आसात. अशें कार्मेलीत हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ. कित्याक आसात कार्मेलीत? कार्मेलीतांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोवचो, देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें. देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात. पयलें मागणें. देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय, मागणें एक संबंध. देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणें म्हणचे. आनी दुसरें जावन आसा समुदायीक जिवीत. आमी सांगाता जियोवचें, आमी एकसुरे जियेना, एकामेकाच्या संगतपणान जियेता. आनी तिसरें असो परिणाम जावन मागणें आनी समुदायीक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता, बरी खबर हेरांक प्रगट करची. हें जावन आसा आमचें आपोवणें. देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवणें. तुका कार्मेलीत जावंक जाय, देवाचो मोग करूंक, ताच्या मोगान जियोवंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय. आमकां मेळ.